भाजपा सरकार आयज गोंयकारां आड वावुरपाक लागला। हो सरकार नुस्तेकार मायनिंग वेवसाया आड वावुरता। गोंयच्या गरीब जनते परस ह्या सरकाराक व्हडल्या लोकांची चड पर्वा आसा असो आरोप काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालोरून केला। आरडीसो खातीर परवरीच्यान शहानवाज मय्यद्दी। हो सरकार गोंयकारांचेर आड, हो सरकार गरिबांचेर आड, हो सरकार मायनॉरिटीचेर आड, हो सरकार शेतकारांचेर आड, हो सरकार मुंडकारांचेर आड, हो सरकार जे गरीब लोक आमचो मायनिंग अध्यक्ष आहा हिंगा मायनिंग एफेक्टेड पीपल उणे सुमार 1 लाख गोंयकार लोक रस्त्यार बेकार हांचेर आड। आयज तुमी जरी तरी आझाद मैदानार गेले जाल्यार आमचे कामगार जे आहा ते हंगर स्ट्रायकीचेर आहा, तुमच्या कामगारांचेर आड। हो सरकार फकत जे उद्योगपती आहा हांचो सरकार, हो सरकार फकत बीजेपीचो सरकार। आज बीजेपी लोक हसतात, गोंयचे लोक रडटात। देखून हांव मागता तुमचे न्हय, वेळ पावलो आहा तुमचो एकवट मजबूत आनी घट करपाक वेळ पावलो आहा। कितें तरी त्याग करपाक जाय तर त्याग करपाक, भायर सरपाक आनी अनेक फावट एक जागृताय हाडपाक की जरी तरी आमी गोंय सांबाळटले। आनी भोव करून हांव मागता मायनॉरिटीज तरणाट्यांनो उठात, गोंयकारांनो उठात, गोंय सांबाळात, गोंयचो फुडार सांबाळात, गोंयची नवी पिळगी सांबाळात, गोंयची उदरगत सुदारप विकास आनीकूय फुडें वचया। गोंय जे फाटीं वता, गोंय नंबर 1 स्टेट आसता आख्ख्या देशांत, परतून आनी एक फावट गोंय आख्ख्या देशांत नंबर 1 स्टेट जावचो, परतून गोंयकार लोक फुडें सरचे।